नमस्कार मोगाळ ऐकपनो तुमकां सगळ्यांक उर्बेभरीत मोगाचो काळजाचो येवकार. हांव शकुंतल तुमचे सांगाता आनी देव बरें करूं चारुशिल्ला बाय स्टुडियो दिल्ले खातीर. मोगाळ ऐकपनो हो आमचो फोन इन अस्तुरी कार्यक्रम पणजी केंद्राच्या FM रेनबो सेवेवरवीं 105.4 मेगाहर्ट्ज तशेंच आमच्या पणजी केंद्राच्या म्हादय वाहिनी वयल्यान तुमी आयकतात हातूंत दुबाव ना. आयज फोन इन अस्तुरी कार्यक्रमांत तुमचो सांगात जोडपाक आयल्यात दोतोर प्रशांत बोरकार. दोतोर येवकार तुमकां मोगाचो. थँक्यू. आमच्या स्टुडियोंत. थँक्यू. नमस्कार. थँक्स फॉर इन्वायटींग मी. दिसपट्टे जिणेंतली सर्वसामान्य दुयेंसां आनी उपाय ह्या विशयाचेर दोतोर प्रशांत बोरकार तुमच्या सांगातान आसात. मोगाळ ऐकपनो तुमच्यांनी प्रश्न विचारूं येता ह्या विशयाचेर आनी त्या भायर स्त्री रोग तज्ञ ते आसात. तुमकां येवकार दिता आसतना आमकां खूब आनंद जाता. CGHS हातूंत तुमी वावुरतात. म्हणजे आमचे जे सरकारी नोकर आसा तांचे खातीर वेगवेगळ्यो स्किम्स आनी तांचे खातीर आरोग्याची काळजी घेवपाक तुमकां खास करून आमच्या गोंयांत 2018 वर्सा सावन आपयल्ले आसात. तुमची MBBSची पदवी तुमी मौलाना आझाद कॉलेज दिल्ली हांगा घेतली. पोस्ट ग्रॅज्युएशन तुमी गायनोकॉलॉजी म्हणजे स्त्री रोग तज्ञ तुमी स्वता आसात. वेलनेस सेंटर एज अ फिजिशियन हांगा तुमी काम केलें फिजिशियन म्हणून. तशेंच दिल्लीच्या EMR म्हणजे इमर्जन्सी मेडिकल रिलीफ हातूनय तुमी वावुरले. दोतोर हे इमर्जन्सी मेडिकल रिलीफ म्हणजे आमच्या आयकुप्यांक मातशें समजायल्यार बरें. हय, हे स्पेशल टीम आसता मेडिकल टीम फॉर VIPs लायक प्रायम मिनिस्टर, वायस प्रेसिडेंट हांकां एक स्पेशल मेडिकल टीम आसता. तुमी पळयलें आसतलें जेन्ना VIPs मूव करतात तांचे फाटल्यान तांचे कॉन्वॉयात एक एम्बुलन्स आसता आनी एम्बुलन्सांत एक डॉक्टर आणि टेक्निशियन्स आणि सगळे विथ फूल टीम आसता तांचे बरोबर. सो वी टेक केअर ऑफ द VIP अँड इन केस ऑफ एनी एमर्जन्सी वी आर सपोज टू हँडल इट. आणि तीच टीम तांचे रेजिडेंसांत सुद्धा आसता. सो एनी टायम VIP कितेंय प्रॉब्लेम जाल्यार वी आर द फर्स्ट पर्सन टू गिव द फर्स्ट एड टू दॅम. अच्छा अच्छा. म्हणजे तुमी VVIPचे सांगातान आसताले. हय, ॲक्च्युली हांव हॅड वर्कड विथ श्री PV नरसिंहा राव, फॉर्मर प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. So I was posted with his unit आणि मागीर त्याच्या नंतर for some time I was posted with Vice President भैरव सिंग शेखावत. अच्छा अच्छा. दोतोर CGHS सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या हेल्थ स्कीम हो ताजो फूल फॉर्म म्हणटकूच ह्या संदर्भात थोडेशें आमच्या आयकुप्यांक सांगात कारण ह्या सेंटरान तुमी सद्या अपॉयंट केल्ले आसात. बरोबर. सो ॲक्च्युली ही सेंट्रल गव्हर्मेंटची स्कीम आसा. इट वॉज स्टार्टेड इन 1954. अच्छा. स्टार्टेड इन डेली. पयली दिल्ली सुरवात जाली आणि नाव इट इज कवरिंग ऑलमोस्ट होल ऑफ इंडिया इन्क्लुडींग रिमोट एरियाज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो. आणि गोंयांत आमी 2018 आय स्टार्टेड द युनिट इन गोवा. आणि बेजीक हाजो एप्रोच आसा. पयलीं हांकां डिस्पेन्सरीज म्हणटाली पण आतां गव्हर्मेंटान तांकां नवीन नांव दिलां. तांकां वेलनेस सेंटर म्हणटात. सो इट इज नॉट जस्ट गिवींग कन्सल्टेशन अँड मेडिसिन्स. इट इन्क्लुड्स अ होलिस्टीक अप्रोच. तातूंत प्रिव्हेंटीव, प्रमोटीव अँड क्युरेटीव सर्विसीस आमी दितात. सो आनी तातूंत आतां आमी हळूहळू डिफरंट ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स सुद्धा इन्क्लूड केला. आतां जशें आमचें वेलनेस सेंटर बांबोलीत आसा थंय आमचें ॲलोपॅथीक युनिट आसा, आयुर्वेदीक युनिट आसा आणि होमिओपॅथीक युनिट आसा. सो आमी कन्सल्टेशन, मेडिसिन्स, रेफरल्स सगळे वी आर कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट. आणि बेसिकली द एप्रोच इज लायक अ फॅमिली फिजिशियन एप्रोच. आतां तुमी पळयतले की फॅमिली फिजिशियन कॉन्सेप्ट इज नॉट देअर. सद्या स्पेशलायझेशन आणि हे इज कॉमन. बट गव्हर्मेंटचो एप्रोच आसा की द बेनिफिशरीज आमी म्हणटात जेन्ना येतात so they should feel like at home. It means that bond should be there between the doctor and the patient. And the doctor there who is attending ताका सगळे ताजी हिस्ट्री खबर आसा, फॅमिली हिस्ट्री. बिकॉज दिस स्कीम इज फॉर द सेंट्रल गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज, देअर डिपेंडंट्स अँड पेन्शनर्स अँड देअर डिपेंडंट्स. म्हणजे तशें रिजनेबल रेटाचेर काय फुकट दोतोर? ना ना, ॲक्च्युली कितें आसा, इट्स व्हेरी नॉमिनल. फॉर सर्विंग एम्प्लॉईज द रेट वेरीज फ्रॉम 100 rupees per month to 1000 rupees.
अँड दीस इन्क्लुड्स ऑल फॅसिलिटीज आणि देर इज नो कॅपिंग हियर. आता पळय तुमी जेन्ना इन्शुरन्स घेतात देर इज अ कॅपिंग. सपोज तुम्ही 5 लाखचे इन्शुरन्स घेतले अप टू 5 lakhs तुमकां मेळटा, ताजे वयर तुमकां आपल्या पॉकेटांतल्यान घालचें पडटा. हांगा देर इज नो लिमीट. नंबर 1. नंबर 2, एनी इन्शुरन्स पॉलिसीत कितें आसता, हेल्थ इन्शुरन्स, तातूंत OPD सर्विसीस मेडिसिन्स आर नॉट इन्क्लुडेड. हियर देर इज नो दिस. हांगा कन्सल्टेशन एवरीथींग इज इन्क्लुडेड. म्हणजे केंद्र सरकारचे जे नोकर आसात तांचे खातीर ही व्यवस्था. हय, सध्या तरी केंद्र सरकार खातीर. दोतोर, तुमचे एज्युकेशन, तुमचे दिल्ली, तुमचो प्रचंड असो अनुभव, म्हाका दिसता फाटली लागीं 40 वर्सां तुमी ह्या प्रोफेशनान आसात आणि ह्या सरकाराच्या सेवेक तुमी फाटली 37-38 वर्सां आसात. म्हणटकूच हो प्रचंड असो तुमचो अनुभव आणि अनुभवाच्या सांगातान तुमकां वेगवेगळ्यो आवडी निवडी आसात आणि आमकां समजलां त्या प्रमाणे तुमी आमचे काळजाचे अशे कवी बाकीबाब बोरकार हांचे तुमी पुतणी जावन आसात. तुमचे कडेन भरपूर यादी आसतल्यो. एक संगीताची कलात्मक अशी जीण तांची तुमी पळयल्या आसतली. म्हणटकूच आमचो एक कॉलर आसा, ताजे कडेन आमी वचुया. आनी म्हाका दिसता आयचो हो आमचो विशय आमच्या आयकुप्याक कळीत करता आसतना मोगाळेपणान तुमी आयकतात डॉक्टर प्रशांत बोरकार हांचो सांगात तुमी जोडला. सर्वसामान्य दुयेंसां आनी उपाय हो आयचो विशय आणि आमचे कॉलर सांगातान आसात, जाणून घेवया. हॅलो. हॅलो, नमस्कार. नमस्कार. कोण उलयता सांगात? हांव रमेश नायक. रमेश बाब, खंयच्यान उलयतात तुमी? हांव हांगासरल्यान पणजे ताळगांव. अच्छा. दोतोर नमस्कार रमेश बाब, हांव डॉक्टर बोरकार. अच्छा. तुमचो प्रश्न विचारात. हय, आमकां कित्याक ना, आमचें आतां वय जालें तर आमकां काही प्रश्न पळय जे आहा ते दोतोरांक विचारचे पडटा. प्रश्न आसा म्हणजे आमकां डायबिटीस, डिप्रेशन, डिमेन्शिया हे आमकां प्रश्न जरा भेडसायतात. आणि कितें आनी तुमचे कितें स्पेसिफीक प्रॉब्लेम्स आसात इन एडिशन टू तुमी जे आतां सांगलात? हय, आमचे रेग्युलर ते आमकां सगळें हांव म्हज्या एकट्याचून उलयना, इन जनरल. ओके, बरें. सो नायस. थँक्यू. बरें रमेश बाब, थँक्यू. ओके. सो एक्चुअली हो जो टॉपिक आसा इज व्हेरी क्लोज टू माय हार्ट, बिकॉज आतां हांव बी आय एम ऑल्सो एंटरिंग दॅट एज आणि म्हणून आय मायसेल्फ आय एम डुईंग लॉट ऑफ रिसर्च अँड स्टडीज ऑन दॅट. सो आय लायक टू शेअर माय एक्सपिरियन्स. आणि ॲक्च्युली कितें आसा, आमचे क्लिनिकात सिनियर सिटीजन्स खूब येतात आणि हे कॉमन प्रॉब्लेम्स जे असतात जे वॉट दे आर फेसिंग, आय वॉन्टेड टू जस्ट हायलायट. आता फर्स्ट प्रॉब्लेम जे येतात तांकां विकनेस, विथ एज विकनेस, मागीर वेट लॉस, बॅलन्स प्रॉब्लेम, फॉल, हिस्ट्री ऑफ फॉल, मागीर इनएबिलिटी टू लिफ्ट वेट. आतां मार्केटात वतात, पोती हे करची आसता, वेट उखलचे पडटा, ते प्रॉब्लेम जाता. मागीर जॉयंट पेन्स जातात. सो आतां आमी कितें करूं शकता टू लोअर आवर सफरींग ऑर टू अवॉयड ऑल दीस थिंग्स. सो बेसिकली कितें आसा, आमचे जे लोकोमोटर सिस्टम म्हणटात आमी, लोकोमोटर सिस्टम म्हणजे कितें, जे आमकां मुवमेंटात हेल्प करता. सो तातूंत 3 बेसीक पार्ट्स असतात. वन इज द मसल, सेकंड इज द बोन, अँड थर्ड इज द जॉयंट. सो वी हॅव टू टेक ईच वन सेपरेटली. आता फर्स्ट आम्ही स्टार्ट करूया मसल पासून. ओके. सो मसल इज अन इम्पॉर्टंट ऑर्गन इन द बॉडी, कित्याक इट्स होल्ड्स द होल युअर बोनी स्ट्रक्चर. आणि एक टर्म असा सार्कोपिनिया म्हणून. अच्छा, सार्कोपिनिया म्हणजे कितें, मसल लॉस जाता विथ एज. ओके. आणि यू विल बी सरप्राइज टू नो की फ्रॉम द एज ऑफ 30 years ऑनवर्ड्स, 30 वर्सांपासून वेट लॉस मसल लॉस जावपाक लागता. आणि इनिशियली कमी असता, से 5% एवरी 10 years. बट एज यू रीच 60 अँड अबाव, द मसल लॉस इज फास्टर. आणि हाऊ टू प्रिव्हेंट दोज थिंग्स. सो इम्पॉर्टंट तातूंत आसा की तुमचे एक्सरसाइज एंड फिटनेस लेवल्स कितें आसा. सो एक्सरसाइज रिड्युसीस द एक्सटेंट ऑफ मसल लॉस. मसल लॉस जातलोच विथ एज, बट कितले जातले, स्पीड कितली आसतली, दॅट विल डिपेंड अपॉन युअर एक्सरसाइज कितले करतात. आता जेन्ना आमचे कडेन पेशंट्स येतात क्लिनिकात, तांकां विचारल्यार तुमी कितें एक्सरसाइज करतात, तर तांचे स्टँडर्ड रिप्लाय आसता की आमी वॉक करतात. दोतोर विचारल्यार कितले वॉक करता, अर्द तास करतात. हाव ऑफन सांगतात, वी डू इट ऑल्टरनेट डे, 3 times a week तशें. बट इज इट इनफ? आय विल से नो. आता कित्याक,
एक्सरसाइज म्हणजे वॉकिंग जेन्ना करतात आमी, दॅट इज जस्ट अ कार्डिओ म्हणटात आमी. इट इज ओनली फॉर द हार्ट, बट दॅट ऑल्सो वन हॅज टू डू अ फास्ट वॉकिंग. ॲक्च्युली आमकां घाम येवं जाय. घाम आयल्यार म्हणजे तुमचे हार्ट ॲक्टिव्ह आसा, हार्ट इज पंपिंग फास्टर. सो दॅट इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट. बट weight training is very important. So after the age of 50 and all, youngsters सध्या जिमात वतात, हे करतात, but elderly people also have to lift weights. आता ते प्रॉब्लेम कितें करतात, सांगतात की आमकां ट्रान्सपोर्ट प्रॉब्लेम आसा, जिम कशें वतले आमी, किंवा फायनान्शियल बी प्रॉब्लेम्स असतात, बिकॉज यू हॅव टू पे जिम चार्जेस एंड ऑल. सो माय सजेशन टू देम इज व्हेरी सिंपल. तुम्ही कितें करात, 2 डंबेल घेयात. डंबेल 2.5 ते 3 किलो. एमेझॉनाचेर तुमकां विदीन 500 रुपीज तुमकां 2 डंबेल मेळटा. आनी जस्ट डू दीस डंबेल एक्सरसाइजीस. आनी ऑन यूट्यूब तुमकां वेगळे वेगळे एक्सरसाइजीस मेळटात. सो तुमचे मसल्स आसात, बायसेप्स, ट्रायसेप्स, हॅमस्ट्रिंग्स. सो हांची एक्सरसाइज तुमी केल्यार एटलीस्ट 3 times अ वीक, मीन्स ऑल्टरनेट डे केल्यार फॉर हाफ एन आवर, दॅट वील टेक केअर ऑफ द मसल पार्ट ऑफ इट. सो एक आसा तुमचें हें जालें की वेट ट्रेनिंग. आनी सेकंड तुमकां सप्लिमेंट्स घेवं जाय, प्रोटीन सप्लिमेंट्स. सो कितें आसता की आमचे डायटरी रिक्वायरमेंट जी प्रोटीनची आसता, इट इज 1 gram per kg बॉडी वेट. सो फॉर अ से आमी 50 kg लेडी ऑर जेंट, दे विल रिक्वायर 50 grams ऑफ प्रोटीन. बट आमची डायट पळयल्यार तातूंत 5 किंवा 10 gram बी नासता. सो तुमचे इंटेकच कमी असल्यार तुमचो मसल कसो फॉर्म जातलो, अँड ऑन टॉप ऑफ दॅट यू आर लुजींग मसल मास. सो यू हॅव टू इम्प्रूव युअर डायट. सो तातूंत कितें करूं जाय तुमकां, मोर ऑफ प्रोटीन्स. आतां आमची सिंपल तुमकां सांगता, आमची गोंयची डायट पळयल्यार, अदर दॅन फिश, नुस्तें, फिश इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट कितलें तुमी नुस्तें खातले. हरशी आनी कितें आसता, तुमची कडी, हुमण, तातूंत कांय प्रोटीन्स झिरो एक्चुअली. सो दाळ तुमकां घेवंक जाय. 1 कटोरी ऑफ दाल यू हॅव टू टेक. व्हाईट ऑफ एन एग यू हॅव टू टेक. प्लस इन एडिशन आफ्टर द एज ऑफ 55-60 प्रोटीन सप्लिमेंट, प्रोटीन पावडर्स मेळटात मार्केटात. सो एटलीस्ट 1 स्कूप से इज 10 to 15 grams. सो 2 स्कूप आमी सकाळी घेतले, so that will fulfill your requirement of proteins. So actually हांव कितें करता, I'll tell you my own this, की what I am following. सिंपल हांव रातचे थोडे ड्राय फ्रुट्स भिजयतात. अक्रोट, बदाम, सीड्स, चिया, हे सगळे भिजयले. आणि थोडे खारीक ऑल्सो, खजूर खारीकात आयरन, इट्स रिच इन आयरन. रातचे भिजयले आणि सकाळी स्मूदी केली. स्मूदीत थोडे 2 स्कूप प्रोटीन पावडर घाले, थोडे जाय जाल्यार दूध घाले. आणि इफ यू हॅव 1 glass of this, that will be sufficient. At least 1/3 of your requirement of protein will be taken care of. रेग्युलर बेसिस. आणि हातूंत कितें आसता, जे तुमचे ड्राय फ्रुट्स आसतात, तातूंत तुमचे एसेन्शियल एमिनो ऍसिड्स, तुमचे हे विटॅमिन्स, मिनरल्स, हे सगळे असतात तातूंत, विच इज व्हेरी गुड फॉर हेल्थ. दोतोर, पूण हे सगळ्यांक परवडटाच अशें ना न्ही. आतां तांकां परवडना, तांचे खातीर कितें सांगात न्ही. ओके, सिंपल हांव सांगता. दॅट विल टेक. आतां सिंपल आसा, आमचे कडेन प्रेग्नंट लेडीज येतात, तांकां नॉर्मली एनिमिया आसता, हायपोप्रोटीन हे आसता. आमी कितें तांकां सिंपल सांगतात, इट्स व्हेरी चीप ऑल्सो. 1 वाटी घेयात, तातूंत चणे, ग्रावंड नट्स आणि थोडे खजूर किंवा गोड. सो दॅट इज अ सिंपल. सगळे हातूंनी तुका सगळें मेळटा. तुका आयरन मेळ्ळें, तुका प्रोटीन मेळ्ळें, तुका फायबर मेळ्ळो. चणे, भिकणां, मागीर तुगेले खजूर आनी गोड. गोडान भितरूय आयरन आसता न्ही. आनी इवन ड्राय फ्रुट्सात तातूंत बदाम इज नॉट व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह एक्चुअली पळयल्यार. आय कॅन अंडरस्टँड अक्रोट थोडे कॉस्टली आसता. सीड्स जे आसतात, दे आर व्हेरी चीप, रिजनेबल असतात. सो वॉट एवर यू कॅन अफोर्ड, यू कॅन मेक अ स्मूदी. व्हेरी नायस. सो दॅट्स अ. म्हाका दिसता दोतोर, आमचे कोण रेडिओ आयकता तांकां खूब तरेन फायदो जाता आसतलो, कारण कितें घेवप हें म्हत्वाचें न्ही. म्हणटकच दोतोर, आमी ह्या विशयाचेर आमी आनीकूय उलोवया, कारण सर्वसामान्य दुयेंसां ही फक्त जाणट्यांक जाता अशें ना. म्हाका दिसता ते सगळ्यांकूच नित्याक हो अशे तरेचो वेगळे वेगळे तरेचे प्रॉब्लम्स हे येतातच. आमचो एक कॉलर तुमचो सांगात जोडपाक सोदता. हॅलो. नमस्कार. नमस्कार. कोण उलयता? हांव मनीषा बोरकर उलयतां. मनीषा बाय उलयात. दोतोर आसा. गुड. सांगा. आतां हांव एक प्रश्न विचारतां तुमकां, की तरुण पिरायेर मेन्स्ट्रुअल सायकल डिस्टर्ब जाता. बरोबर. आनी तोंडार खूब मुरमा येता, ताजें कितें कारण आसा दोतोर? थँक्यू. व्हेरी गुड क्वेश्चन मनीषा. थँक्यू.
मनीषाबाई तुमी आयकतात न्ही, जाप दितात हय, दोतोर. हय, हय. हय. आतां कितें आसा, हांव 1988 हांवें MD कंप्लीट केलें. तेन्ना आमचे कडेन हार्डली असले केसीस येताले, डिलेड पिरियड्स आनी एक्ने म्हणटात आमी. बट आतां असले आमकां खूब केसीस येतात OPDत. आनी दीस सिंड्रोम आतां तुमी अल्ट्रासावंड केल्यार तातूंत इट्स कॉल्ड PCOD, पॉलिसिस्टीक ओवरी डिजीज. आनी अल्ट्रासावंड केल्यार ओवरीज जे आसतात तातूंत सिस्ट मेळटात खूब. आनी ताजे टिपिकल फिचर्स कितें आसतात, ओवरवेट, यंग गर्ल्स, ओवरवेट, एक्ने, डिलेड पिरियड आनी हर्सुटिझम म्हणटात, इंक्रीज बॉडी हेअर. आयकता न्ही मनीषाबाई? हय. आनी इंक्रीज बॉडी हेअर जाता तातूंत. आनी दे आर प्रेझेंटींग टू अस वीथ डिलेड सायकल. सो पेरंट्स आर वरीड, मदर्स आर वरीड की डिलेड सायकल जाता, कित्याक हें जाता. आनी थोडे आमचे कडेन मॅरीड लेडीज येतात, तांकां इनफर्टिलिटी आसता. सो दे कॅनॉट कन्सीव बिकॉज ऑफ दीस इशू. So the heart of the matter here is what is called a metabolic syndrome. अच्छा. आता मेटाबॉलिक सिंड्रोम आय विल गो इन टू द डिटेल. जेन्ना आमी हिस्ट्री घेतात तांचे चल्यांची, कळटा आमकां की तांचे फॅमिलीज जी आसा तांकां डायबिटीजची, आयदर मदर, फादर, देर इज अ हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, हायपर टेन्शन, ओबेसिटी. सो दॅट इज कॉमन. आनी दीज गर्ल्स लेटर ऑन एज दे ग्रो ओल्ड, दे आर लायकली कॅन्डिडेट्स फॉर डायबिटीज. And the prime factor here is what is called is metabolic syndrome. And this is because of our lifestyle nowadays. आता आमी पळयतात आमचे जे डायट आसा इज प्रिडॉमिनंटली कार्बोहायड्रेट्स. पयलीं आमी एटलिस्ट आमच्या जनरेशनात चड आमी घरचेच जेवण जेवताले, तातूंत शीत, चपाती हे. आतांची जनरेशन सगळे हे फास्ट फूड चड खातात. फास्ट फूड म्हणजे कितें, बर्गर्स, पिझ्झाज हे सगळे. सो इट्स ऑल रवा, मैदा, देन सगळे हे बेकरी प्रोडक्ट्स, कोलास, स्वीट्स. आणि दुसरे म्हणजे तांचे नायट स्नॅकिंग जाता. ते ले अवेक फॉर लेट एट नायट आनी रातचे मागीर ते खातात, वीच इज व्हेरी बॅड फॉर हेल्थ. आनी हाणें कितें जाता, वेन तुमी असले प्रोडक्ट्स खातात, हे सगळे रिफायंड कार्बोहायड्रेट्स म्हणटात आमी हांकां, ऑल बेकरी प्रोडक्ट्स आनी हे, इट गोज इन टू द इंटेस्टायन, ऑल दीस थिंग्स, आनी ऑल दीस ग्लुकोज, फ्रक्टोज असतात, आनी इट कॉजीज अ स्पायक इन द इन्सुलिन्स सडनली. बिकॉज तुमकां बॉडी कितें डिफेन्स मेकॅनिझम आसता, जेन्ना तुमी कितें तरी घेतात, शुगर वाडटा, शुगराक कंट्रोल करूं जाय म्हणून इन्सुलीन सिक्रीट करतात पॅनक्रियास. आनी इन्सुलिनचो रोल कितें आसता, इट रेड्युसीस द ब्लड शुगर बाय, आनी ते ग्लुकोज कितें आसता, ते इट गोज इन टू द सेल्स. इट इज कन्वर्टेड इन टू फॅट, and that is how the blood sugar comes down. But over a period of time कितें जाता, जेन्ना कंटिन्युअस तुमचो शुगर लेवल्स हाय उरतात आनी तुमचे डायट ही आसा आनी सेडेंटरी एक्टिविटी, तुमी कांय काम फिजिकल हे करनात, सेडेंटरी लायफस्टायल, तेन्ना कितें जाता, ते कॅलरीज बर्न जायना तुमची. आनी वॉट इज कॉल्ड एज इन्सुलीन रेजिस्टन्स डेवलप. इन्सुलीन रेजिस्टन्स म्हणजे कितें, इन्सुलीन सिक्रीट जाता, बट ते ग्लुकोज जे सेल्सांत भितर वचूं जाय ते वचना. बिकॉज ऑफ दॅट तुमचे ब्लड शुगर starts increasing, and it leads to all these problems, starting with sugar increase, your fatty liver म्हणतात, सध्या लिवरात फॅट वाडटा. आनी तातूंत हे पॉलिसिस्टीक ओवरीज बी ऑल्सो इज वन कॉन्सेप्ट हे जाता. हातूंत कितें आसता, तुमचे जे ओवरीज आसता दे दे रिलीज द oocytes आनी हॉर्मोन्स रिलीज करतात, अँड इट इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन. देर इज अ हायपोथॅलमो पिच्युटरी ओवेरियन एक्सिस म्हणटात ते. सो दॅट इज डिस्टर्ब्ड. आनी जे हॉर्मोन्स, बरे हॉर्मोन्स जे रिलीज जावचे आसतात ते जायनात, आनी एबनॉर्मल हॉर्मोन्स, मॅस्कुलनायझिंग म्हणटा, ज्याने बॉडी हेअर वाडटा, हे ते वाडपाक लागता, म्हणून ते एक्ने आनी हे जातात आनी डिलेड सायकल जाता. सो इट इज ऑल लायफस्टायल प्रॉब्लेम. आनी लायफस्टायल प्रॉब्लेम हॅज टू द क्युअर अँड दीस इज विथ द पर्सन हिमसेल्फ. आमचो रोल लिमिटेड आसा. देर आर व्हेरी लिमिटेड मेडिसिन्स फॉर दीस. You have to change your lifestyle, automatically things change. Weight control, exercise, avoid all this refined food. So that has to be done. मनीषा भाई, तुमकां समाधान जालेंच आसतलें. असोच आमचेर मोग आसूनी फोन करीत रावात आमकां, कळ्ळें? देव बरें करूं. देव बरें करूं. थँक्यू मनीषा. बाय बाय. दोतोर, तुमी तांणी विचारिल्ल्या प्रश्नाचें इतलें विस्तारून उत्तर दिल्लें आसा, म्हाका दिसता सगळ्यांक ताजो वेवस्थीत जाप मेळ्ळ्या आसतली. आतां दोतोर, भुरगीं जावं, जाणटीं जावं, किंवा मिडल एज जावं, हाडांक घटसाण आमकां आसपाक जाय अशें आमी म्हणटात पळय. हाडांक घटसाण म्हळ्यार नेमकें कितें दोतोर? ॲक्च्युअली कितें आसता, हाडांत बेसिकली बोन्स आर मेड ऑफ कॅल्शियम, ओके, आनी विटमिन्स बी आसता, विटमिन डी एंड ऑल.
सो कितें जाता, देर इज अ प्रोसेस कॉल्ड नोन एज ऑस्टिओपोरोसिस. ओके. आणि आता कितें आसा, इट स्टार्ट्स विथ ऑस्टोपिनिया. तातूंत बोनात कॅल्शियम कमी जावपाक लागता. आणि आजच टायम्स ऑफ इंडियात आयला की इवन दे हॅव डन अ स्टडी ऑन यंगस्टर्स इन गोवा अँड दे हॅव फाउंड यंगस्टर्स आर हॅव्हिंग ऑस्टोपिनिया यंग एज अ 25 इयर्स. वर्सां लागत ना ताका, आतां खंयच्याय वर्सां जावं येता. हय. बट आता जशें आमी डिस्कस केल्ले, ते इट्स ऑल लायफस्टायल रिलेटेड. आता पळय, सिंपल थिंग, आमी जेन्ना ल्हान आसताले, आमी सगळे आमचे टीव्ही नासतालो, आमचो मोबायल नासतालो, सगळे आमी आफ्टर कितें अभ्यास करचे आमी भायर वताले, खेळटाले, आमकां सन एक्सपोजर जातालो, ऑटोमॅटिकली विटॅमिन डी सिंथसायज जाताले आनी सगळे हेल्दी फूड खाताले आमी. सो आमच्या जनरेशनात इट स्टार्टेड लेट. आता वन्स वी रीच 60 एंड ऑल तेन्ना. आता यंगर जनरेशनाक कितें जाता, मोस्ट ऑफ द टायम दे आर इंडोर्स, हार्डली देर इज एनी आउटडोर एक्टिविटी. देन देर डायट ऑल्सो इज सच की दॅट इज लिडिंग टू ऑल दिस. सो बेसिक प्रॉब्लेम कितें जाता ऑस्टिओपोरोसिसात, देर इज लॉस ऑफ कॅल्शियम इन द बोन्स leading to bone weakness. So taka one thing is exercise is very important. So all this walking, strength training, core strengthening, all these exercises are very important to reduce the chances of osteoporosis. Second thing is diet. Diet rich in calcium. So तातूंत milk products आयले, बदाम आयले, that is number 2. Third is vitamin D supplements. आता you won't believe, हांव जेन्ना गोंया आयलो, आय मेड इट अ रुटीन टू गेट विटामीन डी टेस्टेड. आमचे सगळे पेशंट्स इरिस्पेक्टीव ऑफ एज. पयलीं आसताले बायलांक चड विटामीन डी डेफिशियन्सी आसता, एल्डरली लोकांक चड आसता. आय फाउंड 95% irrespective of everyone was deficient in vitamin D. So ideally vitamin D level should be over 50. So they were somewhere between 5 and 20, which is very low. कित्याक कमी जाता दोतोर? सी कितें आसता, आतां जे आमकां पयलीं कितें आसतालें, एक तर आमकां एक्सपोजर ऑफ सनलायट कमी आसा, नंबर 1. नंबर 2, जे आमकां बिकॉज ऑफ द ओझोन लेयर आनी ते सगळें जालां, सो दॅट द क्वॉलिटी ऑफ सनलायट इज नॉट गुड. And number 3 is conversion. Conversion inside the body, that is also less. So those are all the reasons. So म्हणून आमकां सप्लिमेंट्स घेवचे पडटात. अच्छा, कित्याक खूबच प्रॉब्लेम जाला हालींच्या हालीं. पूण आतां वत म्हळ्यार वत तशें येता न्ही, ना म्हळ्यार लोक घेतात वत. पूण एकूच म्हाका दोतोर दिसता, थोडी बायलां पळय ते पॅक करून वतात, सामकें वत लागूंक जायना म्हणून. तेन्ना सी ताका कितें आसा, जे वत लागू जाय दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. टायमींग. एक्झॅक्टली. बिकॉज कितें आसा, जे 11 नंतर वत आसता दॅट इज व्हेरी हार्मफूल. तातूंत ते हार्मफूल रेज असतात. सो यू शूड नॉट चरचरीत लागता. सो बेस्ट इज मॉर्निंग, से 9चे पयलीं थोडेशे 15 मिनटां तुमी वतात बस उबे केल्यार, अवॉइड सन टू द फेस. सो दॅट एक्सपोजर इफ यू डू, सो दॅट वील बी हेल्पफूल इन युअर विटामीन डी. म्हणजे सगळ्या खंयचें वय म्हणून ना, म्हाका दिसता प्रत्येकाक अशे तरेचे प्रॉब्लेम्स आयच्या काळान जावं येता न्ही दोतोर? बरोबर. खूब सुंदर अशी माहिती तुमी दितात आयच्या ह्या कार्यक्रमांत. आमचो न्यूज ऑन एअर ॲप आसा, तो जर तुमी डावनलोड करत जाल्यार तुमी संवसाराच्या खंयच्याय कानाकोपऱ्याक आसात जाल्यार तुमच्यांनी हो आमचो आकाशवाणीचो चॅनल आयकूं येता, पणजी केंद्राची FM रेनबो सेवा आनी म्हादय वाहिनी. दोतोर, परतून एक फावट येवकार तुमकां दिता आसतना आयच्या ह्या कार्यक्रमांत आमी परतून एक फावट मुखार वचचे पयलीं तुमकां एक प्रश्न, एक सरकारी सेवेकरी आशिल्ले कारणान तुमकां हाजे संदर्भात खुबशी बरी माहिती आसतली. वेलनेस सेंटर तुमी वावर करतातच, पुणून दोतोर आमचे कडेन एक फिटनेस इंडिया म्हणपाची एक भारत सरकारान इंट्रोड्यूस केल्लें आसा. ताजे संदर्भात थोडेशे आमकां डिटेल्स तुमचे कडल्यान जाय पडटले. म्हाका दिसता ताजे पयलीं सर्वसामान्यपणान मनशान वेगवेगळे चॅकअप जे करपाचे आसता ताजे संदर्भांनी दोतोर आमकां थोडीशी माहिती दिवन मागीर फिट इंडिया हाजे संदर्भात आमी जाणून घेवया. शुअर. आता आमचे हांगा क्लिनिकात कितें कॉन्सेप्ट आसा ऑफ एन्युअल हेल्थ चॅकअप. आमी कितें एडवायज करतात पेशंट्साक, आमचे बेनिफिशरीजाक, टू गेट अ कॉम्प्रिहेन्सिव्ह टेस्ट. पळोवया कोण उलोवपाक सोदता जाल्यार. हॅलो. हॅलो. नमस्कार बाब. हांव विष्णुदास बांदेकर फातोर्डाच्यान उलयतां. हांव उलय बाब. दोतोर. विष्णू बाब सांग. म्हाका एंजिओप्लास्टी केल्या 6 वर्सां जालीं. ओके. 2 स्टॅण्ड लेफ्ट आनी रायट. ओके. आतां कितें जालें, 3-3 वर्सां जालें हांव सामको वेज हें करता, वेज जेवण. वेज. ओके. म्हणजे सकाळचो सालाड आनी सुजी बी तशें, आनी दनपारचे चपाती रोटी.
पूण हालीं कितें जालां, एक 5-6 म्हयने जालो म्हाजो लोवर प्रेशर मातसो कमी उरता, 60 बी असो उरता. ओके. आनी हांव कॅडमॅक 2.5 टॅबलेट घेता एक दिसाक, आनी नोवास्टेट गोल्ड 20 mg ती एक घेता, एज पर माय डॉक्टर्स एडवायस. सो तो म्हाजो कित्याक लागून उरता आनी हांवें कितें करपाक जाय तें करपाक हाचेर. आनी तुमचो दुसरी गोश्ट आसा एक आसा, ही जाणट्यांची चडशी कॉमन म्हणजे आफ्टर 60 years जाता न्हिदेन बी पांयांक क्रॅम्स येता. बरोबर. आनी ते कित्या खातीर येवप, आनी ताजे उपाय. मूळ प्रश्न म्हागेलो तो प्रेशराचेर मातशें म्हाका एक मार्गदर्शन जाय आशिल्लें तुमचें. तुमचो जो प्रेशर आसा तुमी सांगले जो लोअर म्हणजे डायस्टॉलीक कमी जाता, पण सिस्टॉलीक जो प्रेशर आसा वयलो तुमचो नॉर्मल आसता? हय, 120, 128 तसो उरता. ओके. आनी तुमचे डायट आनी हे तुमी रेग्युलर घेतात? तुमचे काय हे ना, फास्टींग बी उरनात तुमी रेग्युलर? ना 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 ना, फास्टींग बी कांय ना. आनी एक हांव हाफ एन आवर वॉकिंग करता मॉर्निंग. ओके ओके. व्हेरी गुड. प्राणायामूय करता एक हांव 40 मिनटां सकाळचे. ओके, व्हेरी गुड. नाही तर हांव तुमकां सजेस्ट करतलो, तुमचे पर्सिस्टंटली लो BP आसा तर तुमी एकदां आपल्या डॉक्टराक कन्सल्ट करात आनी अकॉर्डिंगली तुमकां डोस वेरी करचो पडटलो, चेंज करचो पडटलो. ना डॉक्टर, हांव वचून डॉक्टरा मेळ्ळो, ECG काडली, ताचें सांगलें. ताणें म्हाका सजेशन कितें दिलें, लोवर एन हायर BP पळय, इफ इट इज नॉट एक्सिडींग 200 देर इज नो प्रॉब्लम म्हणटा. नाही, लोअर जो तुमचो आसा BP कितलो लो जाता तुमचो? समटायम 60, 65 आनी आज 58 बी सुद्दां जाता सकाळचो. ओके. बिकॉज लोअर BP 60 to 90 इज द नॉर्मल रेंज एक्चुअली ऑफ द दिस. पण तुमकां कितें सिम्पटम्स जातात, चक्कर येतात किंवा अशे घुंवळ येता? ना ना, तशें म्हाका कांयच जायना. ओके ओके. पूण कितें जालां, हें हांवें डायट चेंज केल्ल्या म्हाजो मातसो तो काम करपाची जी शक्ती आसता ती मातशी म्हाका कमी जाणवता. सी, आतां तुमकां हांव कितें सजेस्ट करता, जेन्ना BP लो आसता न्ही, म्हणजे तुमचे डायटरी जी रिक्वायरमेंट्स आसात ती फुलफील जायना. दॅट इज वन ऑफ द कॉजेस. आतां तुमी फूल व्हेजिटेरियन जेन्ना डायट घेतात, आतां आमी डिस्कस करताले की तुमचे प्रोटीन इंटेक कमी आसा डेफिनेटली. सो आनी तुमकां डॉक्टरान सांगला की फूल व्हेजिटेरियन डायटच घेवं जाय तुमकां, अशें कितें सांगलां ताणें? ना ना ना, तशें कांय ना, तशें कांय ना. तशें सो तुमी हांवें कितें केलें, जस्ट टू फायंड एक्सपेरिमेंट ऑन माय सेल्फ. सी, आतां कितें आसा, आमची जी गोंयकाराची डायट आसा, फिश इज द स्टेपल डायट आमचें. ओके. पयलीं हांव नॉन व्हेज सगळें खातालो. सी, नॉन व्हेज, सी तुमकां हार्टाचें आसा, यू अवॉयड रेड मीट, चिकन, ते यू कॅन अवॉयड, बट यू कॅन हॅव फिश खाल्यार बरें. फिश खातालो. हय, तर तुमी फिश कंटिन्यू दवरूं शकतात. ओन्ली थिंग इज ऑयल पळयात कितलें बेस्ट आसा. बेक करून फिश खाल्यार दॅट इज द बेस्ट. तातूंत ऑयल नासता तुमचें आनी तुमचें प्रोटीन हें जाता. दुसरें तुमकां सप्लिमेंट घेवकच जाय, बिकॉज कितें आसा, तुमकां आतां टॉकात बी आमी पयलीं डिस्कस केल्लें की खंयचेय प्रोटीन एक्स खंयचेय ब्रँड तुमी घेतल्यार एटलिस्ट 2 scoops अ डे तुमी प्रोटीन घेयात, दुदांत घालून किंवा दह्यात घालून. सो दॅट वील टेक केअर ऑफ युअर प्रोटीन रिक्वायरमेंट, बिकॉज तुमचे प्रोटीन इंटेक कमी आसा एज पर माय दीस. आनी थर्ड जे तुमकां क्रॅम्स येतात, एक सांगा डॉक्टर म्हाका, हांव कोंब काडिल्ले मूग खाता सकाळीं. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. स्प्राउट्स आर गुड इन प्रोटीन्स एंड विटामिन्स बी तातूंत खूब आसतात. बट तातूंत एकच प्रॉब्लेम आसता, चड खावं जायना, बिकॉज ते डायजेस्ट करपाक डिफिकल्ट आसतात. डिफिकल्ट जाता. बट अ लिटल अमाउंट इज गुड, इज व्हेरी गुड. आनी जे तुमकां जे क्रॅम्स येतात, अगेन जेन्ना मसल्स वीक जातात तेन्ना हे क्रॅम्स वाडटात. दुसरें तुमी कितें करूं शकतात, विटामीन ई, इव्हियॉन म्हणटात आमी, इव्हियॉन LC म्हणून एक आसता. यू कॅन कन्सल्ट युअर डॉक्टर, दॅट्स अ सप्लिमेंट यू कॅन टेक. ताणें ते क्रॅम्स कमी जातात, नायट क्रॅम्स. दॅट इज नंबर 1. नंबर 2, तुमकां एक एक्सरसायज आसता, ताका काफ रेजीस म्हणटात. व्हेरी सिंपल एक्सरसायज. कितें करप, जेन्ना तुमी बसतात किंवा उबे रावतात, जस्ट यू लिफ्ट युअर सेल्फ ऑन द टोज. सो डू इट 100 times अ डे. ताणें कितें जाता, प्रॉब्लेम कितें जाता न्ही, विथ एज ब्लड सर्क्युलेशन स्लो जाता आमचो. आनी माय एज इज 65. हां, सो वॉट हॅपन्स, ब्लड सर्क्युलेशन बिकम्स स्लो आनी सगळे व्हिनस पुलिंग म्हणटात आमी, व्हिनस कंजेशन जाता काफ मसल्सात, सकल्ले हात मसल्सात. सो हे काफ रेजीस केल्यार हे टू सम एक्सटेंट युअर प्रॉब्लेम वील बी रिलीव्ड. सो तुमी ट्राय करात ते. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. वेलकम वेलकम. तुमचें समाधान जालें न्ही, बरें दिसलें. हां, असो आमकां फोन करीत रावात. नांव कितें म्हळें तुमचें? विष्णुदास बांदेकर. मडगांवच्यान, फातोर्डाच्यान. अच्छा अच्छा. देव बरें करूं, देव बरें करूं. हां हय.
दोतोर, तांचो प्रश्न खूब आमकां आदारपण जालो, कारण त्या एजीचेर आनी कशे पद्दतीन आमी जेवण घेवप हेंय बी आमकां कळ्ळें. थोडे लोक नुस्तें बी सोडटात. गोंयचे हवेक नुस्तें हें गरज, म्हणटकच नुस्तें कशें खावप, तातूंत कितलें तेल घालून खावप हें सुद्दां म्हत्वाचें न्ही दोतोर? आनी एक्चुअली कितें आसा, फीश जे आसता आमचें नुस्तें, इट्स इजिली डायजेस्टेबल प्रोटीन्स, वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन्स. बरोबर. आनी सपोज तुमी बेक करून खाल्यार तातूंत यू आर नॉट एडिंग एनी एक्स्ट्रा कॅलरीज, किंवा मिनिमम ऑयलात तुमी फ्राय करून हें केल्यार, सो दॅट इज अ गुड सोर्स. आनी विष्णू बाबान एक प्रश्न विचारून न्हीद पडना म्हाका, सो ताजेर म्हाका थोडेशे 2-3 पॉयंट्स हांव सांगता, सो दॅट वील हेल्प. बिकॉज आमचे कडेन जे पेशंट्स येतात तांकां स्लीप प्रॉब्लम इज अ बीग प्रॉब्लम फॉर देम. सो कितें करूं जाय, फर्स्ट डिनर शूड बी अर्ली, बाय 7:30-8 पर्यंत तुमकां जेवून घेवं जाय. कित्याक, जेन्ना तुमी जेवतात तुमच्या पोटांत फूड ऍसीड सिक्रीट जाता डायजेशना खातीर, आनी पोटांत ते 3 तास जेवण उरता तुमच्या डायजेशना खातीर. सपोज तुमी 9 जेवली किंवा 10 जेवली आनी 11 वाजता न्हिदले, कितें जाता, ते ऍसीड आनी फूड सगळें वयर येता फूड पायपार, आनी इट लिड्स टू ऍसिडिटी, बर्पिंग, आनी ताणें न्हीद तुमची डिस्टर्ब जातली. यू मे फॉल ऑफ टू स्लीप, तुमकां न्हीद येतली, पण मिडल ऑफ द नायट वील गेट अप. सो फर्स्ट थिंग इज यू have an early dinner. So at least 3 hours gap between dinner and sleep. Second, तुमकां कितें करूं जाय, all this TV, mobile, at least 2 तास पयलीं switch off. That is one. Third, जे रुमांत तुमी न्हिदतात, डिम लायट आसूं जाय, बिकॉज एक केमिकल आसता मेलेटोनिन म्हणून, सो दॅट इज इंड्युसीस स्लीप. आतां तुमी ब्रायट लायट आसल्यार, टीव्ही चल्ला, तर दॅट मेलेटोनिन वोंट बी सिक्रिटेड. जेन्ना सिक्रीट जावचो ना, तुमकां न्हीद कशी पडटली. सो एटलीस्ट 1-1.5 तास पयलीं तुमी यू कॅन रीड सम बूक ऑर समथींग, सम म्युजीक यू कॅन लिसन टू इन अ डिम रूम. सो दॅट इज. नेक्स्ट इज उदक. 8 नंतर चड उदक पिवप ना. तुमची जे बी वॉटर रिक्वायरमेंट आसा, तुमी 8 पयलीं करात. आफ्टर 8 o'clock जस्ट हॅव सम सिप्स. तुमकां मेडिसीन कितें घेवची आसतली, जस्ट अ फ्यू सिप, 1-2 घोट घेतले. ताणें कितें जाता, जेन्ना तुमी उदक घेतलें, तुमी युरिनेशन जातलें. युरिन खातीर हरशींच कितें आसता, जाणट्याक प्रोस्टेट प्रॉब्लेम आसता, हें आसता, तर उठचेंच पडटा. सो वायट टू अवॉयड दीस, अवॉयड ड्रिंकींग वॉटर आफ्टर 8 PM. सो तें एक करप. आनी जेन्ना तुमी, एक हें आमच्या शास्त्रांत बरयलां, जेन्ना तुमी न्हिदतात, रायट सायडान न्हिदूं जाय. कित्याक, जेन्ना तुमी रायट सायडान न्हिदतात, तुमचें जे लेफ्ट नॉस्ट्रील आसता, वीच रिप्रेझेंट द मून, ते वयर आसता. सो तुमी पळयतले, जेन्ना तुमचे डे एक्टिव्ह तुमी ऑब्जर्व केल्यार, जेन्ना तुमी दिसाक तुमचो रायट नॉस्ट्रील एक्टिव्ह आसता, लेफ्ट ब्लॉक आसतलो, आनी जेन्ना तुमी न्हिदतात, इट इज द रिवर्स, तुमचो लेफ्ट नॉस्ट्रील इज एक्टिव्ह. सो जेन्ना तुमी रायट सायडीन न्हिदतले, युअर लेफ्ट नॉस्ट्रील विल बी active, and that will calm your body. तुमचे वेगस नर्व इज, देयर इज वन नर्व कॉल्ड वेगस नर्व, सो दॅट इज स्टिम्युलेटेड, आणि तुमकां दॅट विल, बिकॉज ऑफ द स्टिम्युलेशन यू विल बिकम काम, आणि तुमकां न्हीद बरी पडटा. रायट सायडीन न्हिदप एज फार एज पॉसिबल. आणि दुसरें म्हणजे, सपोज तुमी जेवून तुमी लेट जेवले केन्नाय, आनी तुमकां निश्चय आसा, तो ऑलवेज फर्स्ट स्लीप ऑन द लेफ्ट. कितें जाता, जेन्ना तुमी लेफ्ट सायडार न्हिदतले, तुमचें स्टमक इज लो डावन, तर तुमचें जेवण तुमचें वयर वचचें ना. बट इफ यू स्लीप ऑन द रायट, सगळें जेवण तुमचें, इट विल गो इन टू द आणि कॉज एसिडिटी. सो इफ फ्यू थिंग्स जे आतां सांगलां, हे फॉलो केल्यार दीस वील हेल्प इन द स्लीप. म्हाका दिसता दोतोर डायग्नोसीस करता आसतना दोतोरांनी बी मातशे पेशंटाक ही गजाल सांगली जाल्यार बऱ्याक पडटली न्ही दोतोर? ते बरोबर आसा, पण कितें आसता, गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी इतले बिजी आसा डॉक्टर्स, आनी दुसरें कितें आसा, हे म्हाका इज वन ऑफ माय व्हेरी फेवरेट टॉपिक, हाऊ टू प्रिव्हेंट रादर दॅन क्युअर. सो इफ यू कॅन प्रिव्हेंट, सो आय डू लॉट ऑफ स्टडी ऑन दीस, and I have my own I have notes, and I follow that. And जे patients are receptive, some patients are not receptive, some are receptive, I advise them, and they follow. दोतोर, आमी उलयताली, विशय आमचो आशिल्लो हाजो फिट इंडिया, पूण ताजे पयलीं तुमी आमकां डायटाच्या संदर्भांत सांगताले, म्हणजे ओवरऑल चॅकअपाचेर उलयताले आमी. बरोबर. आतां कितें आसा, आमच्या हांगा वेलनेस सेंटरांत एन्युअल चॅकअप इज वी डू. एन्युअल चॅकअप म्हणजे कितें, एवरी इयर तुमचे एक ब्लड प्रोफायल आसूं जाय. आणि सगळे पेशंट्स हांव म्हणटा, एक रिकॉर्ड दवरात तुमचो. कितें आसता, पेशंट्स येतात विदाउट एनी फायल, सो इफ यू हॅव अ रिकॉर्ड, डॉक्टराक कळटा तुमचे पास्ट कितें आसा, आनी कशे पॅरामिटर्स जे आसतात, सपोज शुगर वाडटा तर कितली वाडली, कशी वाडली, सो दॅट ऑल कम्स इन द दीस. सो कितें तातूंत टेस्ट आसा, सिंपल टेस्ट, तुमचे काउंट्स, ब्लड काउंट्स, युरीन, शुगर, किडनी फंक्शन, लिव्हर फंक्शन, लिपीड, थायरॉयड, आनी तातूंत 2 टेस्ट इम्पॉर्टंट आसा, विटामीन डी
पयलीं बी हांवें केल्लें आनी विटामीन B12 स्पेशली डायबिटिक्स मेटफॉर्मीन बी घेतात तेंचे विटामीन B12 खूब लो आसता आनी एल्डरली ते न्युरोपॅथी इज व्हेरी कॉमन नर्व पेन्स ताका विटामीन बी आनी तूं टेस्ट केल्यार विटामीन B इज व्हेरी लो सो दे शूड देन टेक सप्लिमेंट्स एज पर डॉक्टर्स एडवाइस सो दीस इज टेस्ट आनी मेल्सात दादल्यांक प्रॉस्टेट टेस्ट करूं जाय PSA म्हणून एक मार्कर असता प्रॉस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन सो दॅट इज अ मार्कर फॉर कार्सिनोमा प्रोस्टेट सो विच इज देअर इन द मेल्स सो एव्हरी इयर मेल्स आर ओवर द एज ऑफ 55-60 they should do it. That is तशेंच बायलांक पॅप स्मियर for cancer cervix they should do every year plus an ultrasound of the breast and बायलांक important as self examination of the breast we advise mammography is separate ताजे हांव सांगता पण self examination स्वताच examine करप ताणे कितें जाता early detection जाता you are the best judge कितें growth आयली ट्युमर आयलो if it is detected at an early stage cure is better and 100% हे आसा सक्सेस रेट आसता सो जेन्ना तुमी वॉशरूमात वता टॉयलेटात वता तेन्ना यू कॅन जस्ट एक्झामिन युअर ब्रेस्ट फॉर एनी ग्रोथ आनी इफ देर इज एनी सस्पिशन मागीर तुमी यू कॅन कन्सल्ट अ स्पेशलिस्ट मॅमोग्राम यू शूड नॉट डू एव्हरी इयर तातूंत म्हणटात की वन्स यू कॅन डू बट तातूंत थोडे रेडिएशन एस्पेक्ट्स आसता सो ओनली यू शूड कन्सल्ट अ डॉक्टर अँड स्पेसिफिकली कोणाक जांची फॅमिलीज ती कॅन्सरची आसता ब्रेस्ट तांकां तर मॅन्डेटरी आसता करूंकच जाय बट अदरवायज इट डिपेंड्स अपॉन सो आणि लास्ट नॉट द लिस्ट हार्टचे टेस्ट हार्टात तुमचे कितें आसता ट्रेडमिल टेस्ट तुमचे ECG आणि इको एव्हरी इयर करूं जाय बिकॉज आफ्टर अ सर्टन एज कितें ना कितें प्रॉब्लेम येऊ शकता आणि एक अल्ट्रासाउंड पोटाचो सो दीज आर द बेसिक टेस्ट शूड डू एव्हरी एन्युअली विदाउट फेल आणि जांकां डायबिटीज हायपरटेन्शन आसता दे हॅव टेस्ट हॅव टू बी डन मोर फ्रिक्वेंटली अँड मोर टेस्ट मे हॅव टू बी डन तशें दोतोर आमी त्या फिट इंडियाचेर उलयताले सो गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया अंडर द डायरेक्शन्स ऑफ the Prime Minister, they directed the Ministry of Sports to start this Fit India program to improve the fitness of the whole population. आणि एक्सपर्ट टीम बशिल्ली आणि त्याने डिवाइस केल्यात सो आय विल सजेस्ट ऍप बी आसता ऍप ना तुम्ही गुगल केल्यार फिट इंडिया म्हळ्यार पुरो फिट इंडिया टायप केल्यार तुमकां ते ओपन जाता तातूंत कितें आसा फॉर डिफरंट एज ग्रुप्स फर्स्ट जेन्ना तुमी सपोज आय एम 65 नाव सो जेन्ना हांव आपले एज ग्रुप ओपन करतलो तातूंत येतले फर्स्ट युअर हाऊ टू एसेस युअर फिटनेस लेवल सो देर आर टेस्ट आणि बरे पिक्चर्स दिल्यात ताणें हाऊ टू एसेस युअर फिटनेस लेवल युअर मसल स्ट्रेंथ युअर मोबिलिटी ऑफ युअर जॉइंट्स सगळे एसेस सो आफ्टर युअर एसेस्ड यू विल नो की वॉट इज युअर स्टेटस ताजे नंतर ताणें सगळे हे दिल्यात खंयचे खंयचे तुमकां एक्सरसाइजीस यू शूड डू at your age तातूंत वॉकिंग जॉगिंग स्विमींगचे हे आसा मागीर वेट्स विथ द एज फॅक्टर कशा पद्दतीन करप सो इट इज एज स्पेसिफिक सो वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर युअर एज दॅट ओनली इट हॅज बीन एडवायज मागीर खंयचे योगा एक्सरसाइजीस करूं जाय आतां तातूंतच कोर आतां कितें जाता एल्डरली लोकांक फॉल्स आनी हे कॉमन आसता सो यू हॅव टू डू वॉट इज कॉल्ड कोर स्ट्रेंथनिंग म्हणजे तुमी यू हॅव टू स्ट्रेंथन युअर स्पायन स्ट्रेंथन युअर हिप्स सो हे सगळे जे आसन्स असतात आमचे ते इम्पॉर्टंट आसात यू शूड डू आतां आमच्या हातूंत हे सगळे आसनास दिल्यात न्ही सो जशे हे सूर्य नमस्कार जाले भुजंगासन जाले धनुरासन हे सगळे जे आसन आसात दे स्ट्रेंथन युअर कोर सो इन अ वीक कितलेदा करूं जाय एव्हरीथिंग इज देअर सो कोणे हे फॉलो केल्यार ही विल बी अ फिट पर्सन आय एम टेलिंग म्हणजे आतां पयलीं फिट इंडिया म्हणून घालें गुगलाचेर आनी मागीर तुवें तुजी एज घालप नाही एज घालप ना यू जस्ट स्क्रोल डावन सो डिफरंट एज ग्रुप येतले तुमकां सो जे तुमचे एज ग्रुप आसा ताजे तुमी हे करात आनी यू कॅन डावनलोड इट अँड यू कॅन फॉलो इट आतां आमी फिट इंडियाच्या संदर्भात जाणून घेतले आतां हे सगळ्यो गजाली ज्यो आमी उलयतात त्यो सगळ्यो गजाली शक्य आसा जर तर आमी जाग्यार आसा किंवा आमी वेवस्थीत सगळें दवरलां वेवस्थीत जेवण घेता ताजे बरोबर आमी वेवस्थीत साफ सफाई दवरल्या काय ना आमचो वाठार बरोबर दवरला काय ना घर आमी निवळ दोतोर म्हणजे म्हाका दिसता एक दोतोर ह्या नात्यान सुद्दां कांय गजाली जेवणा कडेन आमी काळजी घेवपाची आसता जेवण जेवचे पयलीं थंय दोतोर एक हायजेनीक लेवलचेर तुमी आमकां कितें सांग एडवायस दितले हय एक्चुअली कितें आसा हायजीन आमी आपल्या घरांत तर दवरतात एज फार एज पॉसिबल पण भायर जेन्ना आमी वतात तेन्ना थोडे एस्पेक्ट्स आसा वी शूड टेक केअर इवन एट होम important is to avoid plastics
दॅट इज आय एम व्हेरी पर्टिक्युलर. आय ॲडवायज माय पेशंट्स. आता सिम्पल, तुमची उदकाची जी बॉटल जे उदक पितात तुम्ही, ती शुड नेवर बी प्लास्टिक बॉटल्स. घरात आयदर यू हॅव स्टेनलेस स्टील बॉटल ऑर ग्लास बॉटल्स. बिकॉज कितें आसता, हे जे प्लास्टिक आसता, आफ्टर सर्टन टायम ते हार्मफुल केमिकल्स आर सिक्रेटेड इन दॅट वॉटर. हॅलो. हां, नमस्कार. नमस्कार. अच्छा मॅडम, शकुंतला, म्हाका एक दोतोराक प्रश्न विचारपाक. कोण उलयता? अच्छा, गीता. गीता. हा, नमस्कार. म्हाका एकच न्ही, 2 प्रश्न. पयलो प्रश्न म्हणजे कितें की योगा आनी मॉर्निंग वॉक हे दोन्ही करूंक जाय आनी करपाचो इम्पॉर्टंट काय वॉट इज डिफरन्स अशें म्हणून? हा, ओके. आणि दुसरो प्रश्न कितें? आणि एक प्रश्न आसा न्ही तुमचो, दुसरो कितें? आणि दुसरो प्रश्न म्हळ्यार कितें, रेग्युलर चेकअप कोणी सांगता तेन्ना हांव म्हाज्या दोतोराकडे केलें, नांव सांगिना. तो म्हणपाक लागलो सामको टोटल मेडिकल चेकअप रेग्युलर चेकअप करूं नाका गो म्हणपाक लागलो. सादारण ब्लड टेस्टान आमकां कळटा कितें प्रॉब्लम. म्हणजे रेग्युलर चेकअप करता कस्टमर कितें करपाक जाय रेग्युलर चेकअप? तुमची एज कितली आसा आतां? म्हजी आतां 60 जालें. म्हजें तुमची 60. तर तुमचे आनी म्हजो रेग्युलर चेकअप करता. म्हाका हातून मातसो कन्फ्युजन आसा, हें तुमकां विचारपाक. सी, एज फार एज जे चेकअप म्हणटा, जे आत्तां हांवें मेन्शन केला, एन्युअल चेकअप ॲट द एज ऑफ 60 आय एडवायज ऑल माय पेशंट्स इट इज रिक्वायर्ड. बिकॉज कितें आसा, तुमकां इवन सिंपल थिंग लायक ग्लुकोज, ब्लड शुगर, तुमकां सिम्पटम्स नासतले. जेन्ना शुगर वाडटा इनिशियली तुमकां सिम्पटम्स नासतले, तर विदाउट टेस्टिंग कशें कळटलें तुमचें शुगर वाडल्या की ना. आणि शुगर बी ते बरें आसा, रेग्युलर चेकअप, टायम चेकअप आनी कितें असं सांगतात पळय ते कंपनी जाता खूब चेकअप करपाक लायतात. हाय, ते बरोबर आसा. दोस टेस्ट, ते सगळे टेस्ट गरज नसतात. ती जे आतां हांवें बेजीक टेस्ट सांगल्यात, किडनी फंक्शन, लिव्हर, हे बेजीक टेस्ट करपाची गरज आसा. आणि तातूंत कितें एबनॉर्मेलिटी येता तर फुडें टेस्ट करपाची गरज आसा. ओके. आणि तुमचो पयली प्रश्न आशिल्लो की वेदर वॉकिंग आणि योगा दे आर दोन्ही करूं जाय की एक चलता? ना, आय विल से हाय, नो, तुमकां दोन्ही करूं जाय. आत्तां जशें हांवें पयलीं बी सांगिल्लें, वॉकिंग इज अ कार्डिओ basically for the heart. Walking, swimming, running, these are all cardio for your heart. Whereas yoga je asa, all these exercises are for your muscle strengthening and also for your core strengthening. तुमचे with age कितें जाता, आमचे मसल्स वीक जातात आणि तुमचे सगळं लोड जॉयंट्साचेर पडटा आणि जॉयंट्सार मागीर तुमकां आर्थरायटीस आणि हे जाताच विथ एज. सो हे जॉयंट पेन्स आणि हे दिस इज एग्रेवेटेड. सपोज तुमचे मसल्स वीक आसात, से तुमचे नी ऑस्टिओआर्थरायटीस इज व्हेरी कॉमन. आता तुमचे मसल्स अराउंड द नी सपोज वीक असल्यार कितें जातलें, सगळो लोड तुमचो नी जॉयंटाचेर पडटलो, रायट? आणि तुमकां चड प्रॉब्लेम हे जातलो. सो यू हॅव टू डू ऑल दीस योगीक एक्सरसाइजीस एटलीस्ट 3 times a week. सो डोंट हॅव टू डू, तुमकां डेली करपाची गरज ना, बट एटलीस्ट इन अ वीक 3दा करूं जाय. एटलीस्ट 5 days मिनिमम ते एडवायज करतात. 5 days a week, half an hour ब्रिस्क वॉकिंग. थोडो घाम येवं जाय. बट दॅट विल डिपेंड. सपोज कोणाक जॉयंट प्रॉब्लेम आसा, हे आसा, अकॉर्डिंगली यू कॅन एडजस्ट. तुमकां समाधान जालें अशें आमी धरता. थँक्यू. देव बरें करूं. देव बरें करूं. दोतोर, तांचो प्रश्न सामको मार्मीक आशिल्लो. फक्त आतां आमकां वेळ खूब कमी आशिल्ले कारणान म्हाका दिसता आमी निमाणे प्रश्ना कडेन आमी वळिल्ली. साफ सफाई आनी हायजीन. सो आमी कितें आयिल्ली, फर्स्ट आमी प्लास्टिकाचेर आयिल्ले. हय. सो एज फार एज पॉसिबल अवॉयड प्लास्टिक्स एट होम. दॅट इज नंबर 1. दुसरें, अवॉयड ऑल पॅक्ड फूड. हे जे आमी चिप्स आणि हे सगळे खातात, ते कितें करतात, जेन्ना पॅकिंग करतात सगळे हे तातूंत प्रिझर्वेटिव्स आणि हे असतात, खूप असतात. दुसरे, दे आर व्हेरी रिच इन सॉल्ट्स अँड ऑल दिस एडिटिव्स विच आर व्हेरी हार्मफुल. सो ऑल दिस लोणची, पाप, हे जे सगळे आणि स्नॅक्स असतात, एज फार एज पॉसिबल अवॉयड. आणि हे स्पेशली हे जे फ्रायड, गोंयांत हे हाजे कॉन्सेप्ट खूब आसा, भजी हे ते खावपाचे. आणि कितें आसा, जे भायली आमी खातात ते सगळे ट्रान्सफॅट म्हणटात ताका. ट्रान्सफॅट म्हणजे कितें, दे आर रिइटिंग द ऑयल अगेन अँड अगेन, आणि देस हार्मफूल ट्रान्सफॅट्स आर रिलीज, तेच आमी वी आर टेकिंग इनसायड. सो अवॉयड ऑल दीस थिंग्स, हॅव हेल्दी दीस. हांव तेच पेशंट्स जाता, एक मूठ भरून ड्राय फ्रुट्स तुम्ही खाले, जे बी वॉट एवर, दॅट इज अ गुड. तुमकां भूक लागता, किंवा एक फ्रूट खाले, ऍपल खाले, एक मोसंबी खाली, एक पेरू घेतलो, सो दॅट विल टेक केअर ऑफ युअर डायटरी दीस ऑल्सो.
दोतोर तुमी खूब आमकां बरे पद्दतीन सल्लो दिलो, खूब आनंद जालो आनी खूब अशें परती परती आमी मेळत रावया आनी तुमकां आमी आपयत रावतलीं, कारण तुमचे कडेन खूब उलोवपा सारक्यो जाणून घेवपाच्यो गजाली आसात. तेन्ना आमच्या आयकुप्याचो निरोप ह्या देव बरें करूं. मग ऐकपनो तुमी आयकताले डॉक्टर प्रशांत बोरकार हांचे कडेन केल्लो संवाद आनी सर्वसामान्य मनशाक जावपी दुयेंसां आनी उपाय हे विशयाचेर आयची ही फोन इन अस्तुरी कार्यावळ आशिल्ली.